Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. Thank you for being here. May God bless you and your family. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणींनो, क्रिस्ता जेजू सोवे आसात तांकां आतां कसलेंच खास्तीचें फर्मोण ना. कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवे जिवीत दितात ते आत्म्याचे समूर्तीन पातकाचे आनी मोरणाचे समूर्तींतलो तुका निवारलो. मनशा स्वयंबाचे ओसोकतायेक लागून जें समूर्ती कोडे घडोवन आसलें तें देवान केलें. पातकाचो नाश करचे खातीर पातकी मनशा स्वयंबाच्या रुपान पातका खातीर देवान आपल्या पुताक धाडलो आनी अशें मनशा स्वयंबाच्या पातकाचेर ताणें अपराधाचें फर्मोण मारलें. मासा रोगता पोरमाणें न्हय, बोगोर आत्म्या पोरमाणें चलतल्या आमा कोडचें समूर्तीचे न्याय नितीक जाय आसलें तें फारीकपण दिवचे खातीर ताणें अशें केलें. कुडी पोरमाणें जियेतात तांकां कुडीच्यो वस्तू बऱ्यो लागतात, पूण आत्मे पोरमाणें जियेतात तांचो इकलो आत्म्याच्या वस्तूंचेर आसा. कुडीचेर इकलो दवरल्यार मरण, पूण आत्म्याचेर इकलो म्हणल्यार जिवीत आनी शांती. कुडीची आशा देवाचेर आड वेता, कित्याक देवाचे समूर्तीक ती खालती रावना, न्हय म्हूण तिच्यान रावूंक जायना. कुडीच्या वंदवण्या पोरमाणें चलतात तांच्यान देवाक मानो नजो, पूण तुमचें जिवीत कुडीच्या वंदवण्या पोरमाणें न्हय, तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सोवे बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सोवे नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात. पूण जोर तर क्रिस्त तुमचे सोवें जियेता, तुमचे कुडीचे मोडे लेगून जालां जाल्यार तरी तुमचो आत्मो म्हळ्यार जिवान भरलोलो, कित्याक तुमकां देवान पवित्र केल्यांत. जाणें जेजूक मोरणांतलो नव्यान जिवंत केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचे सोवें बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला, तोच तुमचे सोवें जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्यो विनाशी कुडी नव्यान जिवंत करतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. असलींच मनशां सायबा तुजें मूग पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या, ताणेंच तिका उदकां वयर थीर करून दवरल्या. जबाब. असलींच मनशां सायबा तुजें मूग पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत, ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो. जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबदो ना आनी सोपूत घेवन पेल्याक फटयना, तसल्याच मनशाक. जबाब. असलींच मनशां सायबा तुजें मूग पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा.
असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुझे मूख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जबाब असलींच मनशां सायबा तुझे मूख पळोवंक आशेतात. उद्गार. Soy sorves fora, soy sorves fora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर म्हणटा, पातक्याचें मरण म्हाका नाका. बोगोर आपलें पातकी जिवीत सोडून तो जियेल्लो म्हाका जाय. Soy sorves fora, soy sorves fora, soy, 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 soy. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. थोड्या गालिलियाकारांक मारून पिलातान तांचे आनी ते भेटयताले त्या बोलयांचे रोगोत एक केले. ते विशीं थंय आसलेल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी परतीपाळ दिवन ताणें म्हणलें. अशें तांणी भोगचें पडलें देखून सगळ्या हेरां गालिलियाकारां परस हे गालिलियाचे मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता, ओय? हांव तुमकां सांगतां, तशें न्हय. पूण जिवीत बोदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. सिलोमाचो गोपूर मोडून पडलो तेन्ना जीं 18 जाणां मरून गेलीं तीं जेरुसलेमांत रावतल्या ह्या सगळ्यां परस अदीक गुन्यांवकार आसलीं अशें तुमकां दिसता, ओय? हांव तुमकां सांगतां, तशें न्हय. पूण जिवीत बोदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. आनी ताणें ही ओपार सांगली. कोणेकल्यान आपल्या दाखांच्या मोळ्यांत एक आंजिराचें झाड लायलोलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोळो वसयतल्याक म्हणलें, पळय, आज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या आंजिराचें फळ सोदूंक येतां आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटच तें कातरून उडय, बेश्टीच कित्याक स्वात आडायता? पूण ताणें अशी जाप दिली. धोनया, ताच्या मुंदाक आळें काडून ताका हांव सारें घालीसर हेय ओरोस तें आसून दी. घोडयेक ताका फळ जायत ना तर मागीर कातोर. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हें. नियाळ. ताच्या मुंदाक आळें काडून ताका सारें घालता. लूक 13:8. एक बरें फळ दिवपी झाड आमकां जाय जाल्यार बरी जमीन, सारें, उदक हांची गरज. देखूनच आमी म्हणटा, बरो करून झाडाचो कुयदाद केल्यार आमकां त्या झाडा पासून बरीं फळां चाकूंक मेळटलीं. अशेंच कितें शुभवर्तमानांत जेजू एक आंजिराच्या झाडाक सोर करून आमकां शिकोवन दिता. फळ मेळना जाल्यार आनिकूय मुंदाक आळें काडून सारें घालता अशें सांगता. हांवें आनी तुवें संवसारी वाट ओ यात्रा चलतना आमकां खंय भेणूंक जाय तें पळोवंक गरज आसा. सारें म्हणल्यार केन्नाय रेतीर उदक म्हणजे खासगी मागणें, मिसाचें बलिदान, बरी जमीन, आमचें कुटुंब आनी समुदाय. म्हजी खासगी ओत्मीक वाड जातली आनी बरें फळ दुसऱ्यांक दिवंक आमी पावतलीं.
पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या जिवितांत दिसून येवंक जाय. ती अशीं प्रितीमोग, खुशालकाय, शांती, विस्वाशीपण, दुलोबाय आनी आपदमोवणी आमकां मेळटात. गालिसेकारांचे चिटींत 5:22 रोमकारांचे चिटींत बरयलां तशें पवित्रतायेन आनी आत्म्या प्रमाणे आमी जिवंक प्रयत्न करूंक जाय. मोगळा बापा, आत्मीक वाटेन वाड करून आत्म्या प्रमाणे चलूंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren karo.